रोमकारांक पत्र अवेस्वर 1 ओळी 16 ते 30 आनी 2. भावार्था वरवीं सोडवण देवाचे दयाळेचे नितीवंतपण. शुभ वर्तमानाचें बळ. शुभ वर्तमानांचो म्हाका पूर्ण विस्वास आसा, कित्याक शुभ वर्तमान भावार्थ धरतल्या सगळ्या मनशांक तारण दिवपी देवाची शक्ती. पयलीं जुदेवांक उपरांत ग्रेकांकूय. कारण मनशांक देव कशे भाशेन आपणा मुखार प्रमाणीत करता तें शुभ वर्तमान दखल करता. हें देवान फावो केल्लें प्रमाणीक जावचें तेणें मनशाच्या भावार्थांत उपजता आनी मनशांक भावार्थाच्या मार्गार चलयत रावता. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, भावार्था उद्देशी देवान आपणाक प्रमाणीक केल्ल्या मनशांक जिवीत मेळटलें. विदेशांचेर तसोच जुदेवांचेर देवाचो क्रोध, मनशा कुळाचो अपराध. खरेंच खोटेपणान सोत दामून धरतात त्या देवधर्म नासलेल्या मनशांच्या चोर खोटेपणांचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार थावन देंवलेलो दिश्टी पडून येता. कारण देवा विशीं जें वळखूंक जाता तें तीं बरीं जाणोत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायनात ते ताचे गूण म्हणजे ताची सासणीक पदवी आनी देवपण. संवसार रचला ते मेरेन रचलेल्या वस्तू वरवीं गिरेण्याच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटात. देखून हे आपले वागणुकेचो आपणाक गुन्यांव ना म्हूण कशेच भाशेन तांच्यान म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाक वळखूनय फावो तो मान तांणी ताका दिवंक ना. ताचे उपकारूय तांणी आटोवंक नात. पूण तांचें सगळें चिंतोपूच हलकें पोलकें जालें आनी तांचें ओकोल नासलेले गिन्यानान काळोखांत बुडलें. आपूण शाणी म्हूण दाखोवंक सोदतात, पूण खरें म्हळ्यार तीं पिशीं. आनी विनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशांचे सुकण्याचे चोपाई मनशा जातींचे आनी सोरपाचे रुपणें तांणी दवरलें. देखून तांणी एकामेका लागीं आपल्याच कुडींचो मान होगडावचो म्हूण तांच्या काळजांच्या ओंदवण्या प्रमाणें देवान तांकां ओजोडपणाचे आदीन सोडलीं आनी देवाच्या स्वताचे बदलेक तांणी फोट मानून घेतली आनी रचणाऱ्याक बसचे बदलेक तांणी रचनेची सेवा पुजा केली. ह्या रचणाऱ्याक सासणाक वाखाणणी. आमेन. ह्याच पासत देवान तांकां लोजेच्या खोर ओंदवण्याचे आदीन सोडली. तर तांच्यो बायलो लेगून सोयंबाचो लिंगा संबंद सांडून सोयंबाचेर आड संबंद धरतात. तशेंच दादले बायला लागीं सोयंबाचो लिंगा संबंद सोडतात आनी एकामेका लागीं कामचाराच्या उज्यान लासतात. दादले दादल्या लागीं कांटाळेची कर्तुबां करतात आनी आपले खोटे वागणुकेचो पुरतो मुशारो आपल्याच माथ्यार घेतात. नव्यान सांगता, देवाक लेखूंक तीं कबूल जालीं ना. देखून देवान तांकां आपल्या खोट्या चिंतपा प्रमाणें चलूंक आनी सोबना तसली जिविताची चाल धरूंक सोडल्यांत. देखून तीं सगळ्या जिन्साच्या खोटेपणांत म्हणजे
कुसडायेंत आपस्वार्थान नोश्टेपणांत बुडलोलीं आसात. नाटकांनी, खुणांनी, जोगड्यांनी, फोटिंगपणांनी, विकोटायेन भोल्लां तांचें जिवीत. तीं चाडयो सांगीत आसात, एकामेकाचेर बोगलांडांक घालतात, देवाचो द्वेस दवरतात. उर्मोटायेची, गोरवाची आनी मिजासेची तांची चाल. वायट करपाच्यो मांडण्यो तीं सोदून काडीत आसात. आवय बापायक मान दिनात. धर्मशास्त्र मात समजूंक तांकां गिन येना. दिल्लें उतर तीं पाळिनात. कोणाक मोयपास दाखयनात. कोणाचीच दयाय करिनात. अशें वागतोल्यांक देवाच्या निर्णया प्रमाणें मरण फावो म्हूण तीं बेस बरीं जाणोत. तरी न्हयच आपूण तसलीं कर्तुबां करीत रावतात, पूण तशेंच वागतोल्यांकूय बरे भाशेन मानून घेतात.